आमी संतोष भरीत काळजान आनी कुटुंब स्पिरितान या पवित्र देव तेंपलान सांगाता जमल्या. या आमच्या संतोषान वांटेली जावं आमचे सवे आसच्या सर सैऱ्या या जाकांक धार्मीक भावा भयण्यांक आनी आमच्या मोगाच्यांक आमी येवकार मागता. आयची देवस्तुती मेर्सीन माये बरी काकुळतीची मनशां जावया म्हणलो संदेश दिता. मोगाच्यानो जेजून आपल्या कुर्सारतावन मोरयेक जुवांक दिवचे मुखान आमची आवय करून दिली. त्या घडयेतावन पवी सभेच्या हर एका मेटांनी मोरयेन आमकां सांबाळ्ळां आनी आमच्या गरजांनी ती पावल्या. आजुनी ती तिच्या भुरग्यांक तिची दया माया दाखोवनूच आसा. हेच मेर्सीन माये आमच्या पात्रोनेचे मजतेन आमच्या फिरगजेन फाटल्या वर्सांनी जायतें बरेंपण जालां. आमकां तिचो आदार लाभला. आमी हाती घेतली साबार योजना यशस्वी तोरान पोंताक पावयल्यान. साबार बऱ्या मनाच्या दानीचो आदार आनी सहकार आमकां मेळाचो केला. बावडतान आमकां घट केल्यान. आमच्या भुरग्यांक युवजनांक बरें मार्गदर्शन आनी आत्मीक शिकाप लाभलां. तर मोगाच्यानो या आमच्या मोरये मायेक मान करून आमकां बावडतान तशेंच कुटुंब स्पिरितान वागोवन फाटल्या वर्सांनी आमचेर वतिल्ल्या सर कुरपे देण्या खातीर हे मिसाचें बलिदान देवाक अर्गां बलिदान जावन भेटोवया. तशेंच आमच्या फिरगज कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी युवकांनी काजऱ्यांनी प्रायवंतांनी फिरगज बिगारा सवे मेळोवन माया मोगाचें आदर्श आनी देखीवन फिरगज कुटाम बांदून हाडूंक जाय असती कृपा या पवित्र बलिदाना वेळी मागून घेवया. संतोषान उल्हासान बापा वंदिता स्तुती तुझी करता काळजाता नेन वाजता उपकारा करगादी महिमा गाता. मंदिरांत आयल्या कुटाम जावन जमल्या संतोषान उल्हासान बापा वंदिता स्तुती तुझी करता काळजाता नेन वाजता उपकारा करगादी महिमा गाता. बापा मंदिर तुझे घराचे मागण्याचे आत्मिकाणान पोसचे सर्गी वार्ता गोचे. बापा मंदिर तुझे घराचे मागण्याचे आत्मिकाणान पोसचे सर्गी वार्ता गोचे. मंदिरांत आयल्या कुटाम जावन जमल्या संतोषान उल्हासान बापाक वंदिता स्तुती तुझी करता काळजाता नेन वाजता उपकारा करगादी महिमा गाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावां भयणीनो मोरयेक देवान आमकां दिल्लें एक वर तें देणें. मोरयेचें हजर पावन आमच्या जिणयेंत धैर्य बरवसो आनी नवें जिवीत जियोवंक प्रेरण. आज मोरये मायेक फिरगज कुटुंब सावन आमी मान करता आसतना फाटल्या वर्सांनी जायतें बरें पावन
मरियेच्या हजरपणा मुखांतर आमच्या कुटुंबांत फिरगजेंत आनी आमच्या आत्मीक जिणयेंत जाला. देखून आयच्या दिसा उपकारी मनान देवाक आमी अर्गां दिता आसतना मरिये मायेक आमच्या कुटुंबाची राणी करून घेवंक आनी तिणें दिल्ली मौल्या आमच्या कुटुंबांत जियोंक आमी प्रयत्न करया. आयच्या दिसा सर्व फिरगस कुटुंबा पासत हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमच्या कुटुंबा पासत भुरग्यां पासत शेजाऱ्यां पासत सगळ्या फिरगजेंतल्या हर एका व्यक्ती पासत आमी मागया. मरी माय आमकां तिच्या आवयपणाच्या आसऱ्याखाल जियोवंक आनी आमची जिणी भाग्यवंत करूंक प्रेरण दिवं दी. एक घडी बोर मावूनपणी आमच्या पातकांचो उगडास कडून मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट दारून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनाधिकारान प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा. जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोता सोमिया देवा देवाचे शेडे तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. इतल्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य ओंकार मरयेचे विणवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासनाच्या ससनाक.
निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. मोयजेन पयल्यांच्या परीस पत्राच्यो 2 फोळयो कातरल्यो आनी सकाळी फुडें उठून सरेस्परान परमयले प्रमाणे पत्राच्यो 2 फोळयो हातीन घेवन तो सिनाई पर्वताचेर चडलो. सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान सकला देवन ताच्या बागलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर सर्वेस्पर, दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. 1000 पिळग्यां पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा, सुखी अपराध आनी पथकां बक्षिता, तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना. मोयजे तक्षान धरणीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हणलें, सरेस्परा, हांव तुका मानवालां जाल्यार दया करून आमचे संगता ये. वय हो लोक धरून काळजाचो, पूण आमच्यो सुखी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दयेची करून आमचो स्विकार कर. देवाचे उतार हें. म्हजो आत्म सौम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारकतय उल्हासता. ताणें केल्यान महत् कार्य जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाचो महिमा सदा. म्हजो आत्मो सौम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महाकार्यां जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाचो महिमा सदा. ताणें आपल्या रस्त्यान दाखयली दयाळाय, तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो. कित्याक सक्तिवंतान विचित कामां केलां, भाग्यवंत सत्यवंताचें नांव. म्हजो आत्मो सौम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महाकार्यां जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाचो महिमा सदा. आपल्या बळवान बावल्यान ताणी बळ दाखयलें, हांकारांक गर्विश्टांक ताणें दोस पाटयलें. पदवेदारांक वयताव सकला घाले आनी किरकोळांक उंचू बारले. म्हजो आत्मो सौम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महाकार्यां जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाचो महिमा सदा. बुकेला लोकांची ताणें भुगतां पयली, आनी रेत्या हातान धाडले ग्रेस्तांक पाटी. आपणा बियेतेलां दाखयता तो काकूळ, सदा संता ते तांव संता ते. म्हजो आत्मो सौम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महाकार्यां जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाचो महिमा सदा. म्हजो आत्मो सौम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महाकार्यां जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाचो महिमा
सदा ताच्या नावाचा महिमा सदा ताच्या नावाचा महिमा सदा सांत पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. हरसिल्लो जावन देव आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्ताचे जीवनपणा मरिफात आमकां एक जिव्या भरवशाक नव्यान जनीत केल्यांत आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई बावेन भावनांत आसलेल्या दायजाक आयतीं केल्यांत. अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार असलेले सडवणेक देवाची पदवी भावार्था मरिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यार कितें जालें? फुटाक घालून व्हरोवन पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरां वरत्या संतोशान तुमी उमाळटात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोड नासात. देवाचें उतार हें. सर्वेस पर तुझे सांगात आसा सर्वेस पर तुझे सांगात आसा. हालेलुया 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 सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याही सोवे आसो सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या. दोन दिसा उपरांत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न असलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवां जेजूचे आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. थवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्रचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी तें कांट पर्यान भरलें. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबऱ्यान सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपण वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें,
कोण जाल्यारय उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पेयल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यान भितरच दवरलाय. हें आपले पयिल्लें असरें जेजून गलिलयाच्या खाणा शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शीस ताका सतमणूंक लागले. त्या उपरांत आपले आवयक, भावांक आनी शिसांक सांगाता घेवन जेजू कफरनावांक गेलो. थंय तीं थोडे दीस रावलीं. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. मरियमायेच्या मोगाळ भुरग्यानो आनी म्हज्या भाव भयणीनो, चरित्रेंत देवा विशयंत आनी देवाच्या अस्तित्वा विशयंत जायत्या जाणांनी सवालां विचारलेलीं आसात. आनी त्या सवालांतलें एक भोव अपुरबायेचें सवाल अशें आसा: देवा, तुजें नांव कितें? देवा, तुजें नांव कितें? हें सवाल पवित्र पुस्तकांत पयले फावटी देवाक विचारलेलें आसा मोइसेन. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वड 18 थंयसर मोइसे देवाक हें सवाल विचारता: देवा, तुजें नांव कितें? आनी त्या काळांत हांव आसून म्हणसर ह्या सवालांक जायत्या जाणांनी जाप सोदल्या, जायत्या रितींनी ह्या सवालाक जाप दिल्या. पूण ह्या सर्व जापी पैकी बोवापुरबायेची जाप दिल्लेली आसा आमच्या आतांच्या पापा साहेबान. आनी ह्या सवालाक ताणें दिल्ली जाप अशी आसा: देवाचें नांव काकूळत. द नेम ऑफ गॉड इज मर्सी. आनी आयच्या पयल्या बासपांत आमी आयकलेले बरी निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 आनी 4 थंयसर आमी वाचता देवाची विविध नांवां. देवाचें नांव काकूळत, देवाचें नांव मोग, देवाचें नांव विश्वासीपण, देवाचें नांव राग येनातलो, देवाचें नांव मनशाच्या गरजेक पावसो. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आयच्या दिसा देवा विशयंत, मोरये विशयंत चड आनी चड आमी जाणा जावंक प्रयत्न करता आसतना खंडीत जावन हें नांव कोणाच्या जिणयेंत आसा गी, ह्या नांवाचो अर्थ कोणाक समजता गी, तर आमचें जिवीत देवाच्या जिणये बरी जाता. काकूळतीची भुरगीं आमी जातेल्या आनी आमच्या जिणयेंतावन काकूळत हेरांच्याय जिणयेक ती वाळून येतली म्हणलें आमी समजून घेवया. आज आमी आमच्या फिरगजेचें फेस्त आचरण करून आमच्या फिरगजेच्या पातुरणाक मोरये मायेक मान करता आसतना आयच्या दिसा आमी विंचून काडलेलो विशय जावन आसा: मेर्सीन माये बरी आमी काकूळतीची व्यक्ती जावया, वा मेर्सीन माये बरी आमी काकूळत दाखोवची तिची भुरगीं जावया. तर म्हाका भाव भयणीनो, मोरये मायेच्या जिणयेंतावन थोड्यो संगती आमी समजून घेवया आनी मोरी माय आमकां खंयच्या रितीन काकूळत दाखोवंक प्रेरण दिता म्हणलें आमी समजून घेवया. आयचे वांजेलाचें वाचप आमी नियाळ केलें जाल्यार मोरये मायेच्या जिणयेंत काकूळतेची विविध रुपां आमकां झळकतात आनी ती आमच्याय जिणयेंत आमी वापरयेत आनी काकूळतेची व्यक्ती जावयेत वा काकूळतेची भुरगीं जावयेत. पयलो विशय आयच्या वांजेलांत उल्लेख केल्लो असो आसा: जेजू आनी ताच्या शिसांक काना शहराच्या लग्नाक आपोवणें आसलें. आनी मोरये माये विशयंत अशें सांगलां: मोरी माय थंयसर आसली. तिका आपोवणें आसलें की ना गी म्हणलें पवित्र पुस्तकांत कांय सांगूंक ना.
पूण इतलेंच आमकां सांगलां मोरी माय त्या काजाराच्या माटवांत आसली आनी काजाराच्या माटवांत खंडी जावन थंयसर जायतो वावर आसा, जायती राटावळ आसा, जायत्यो गरजो आसा सुदारसूंक आनी मोरये मायेच्या जिणयेंत आमी पळयत ह्यो गरजो सुदारसूंक आनी ही राटावळींत मेतेर जावंक मोरी माय थंयसर हजर आसली. तिका कोणें आपोवण आसोंक पुरो, पूण एका मनशाची गरज समजून आनी त्या वेळार त्या मनशाच्या गरजेक पावचे खातीर मोरी माय थंयसर आसली. देखून म्हाका भाव भयणीनो, एका मनशाच्या गरजे वेळार वा एका मनशाच्या गरजेच्या संदर्भार त्या व्यक्तीच्या जिणयेंत हजर जावचे आनी त्या गरजेक आमी पावचे काकुळतेचें व्हडलें एक रूप. आनी हें आमी मोरये मायेच्या जिणयेंत तावन समजून घेवयेत. कांय थोडे फावटी आमी सांगचें आसा, म्हाका ताणें आपोवंक ना, म्हाका ताणें आपयचें आसलें, त्या दळ हांव वेतो आसलो, तांच्या गरजेक पावतो आसलो. देखून म्हाका भाव भयणीनो, मोरये मायेच्या जिणयेंत तावन हो शेगून आमी समजून घेवया. जर तर म्हजी गरज एकाडे आसा जाल्यार म्हाका कोणें आपयचें म्हणून ना, हांवें वेचें आनी म्हज्या तांकी भितरलें कितें वावर करूंक जाता तें हांवें करचें. फिरगजेंत, वाड्यांत, घरा जायते अवकाश आमकां आसात. सगळ्यो संगती आमकां सांगचें म्हणून ना, सगळ्या संगतींक आमकां आपोवणें दिचें म्हणून ना. आमी समजून करयत चल्लो वावर मस्तो आसा आनी हें काकुळतीचें व्हडलें एक रूप म्हणलें आमी समजून घेवया. काना शहरांत मात्र न्ही, मोरयेन उरल्या जाग्यारी असली सेवा केली. गरजे वेळार एलिझाबेथीक ती भेट करूंक गेली, तेच्या सांगाता ती रावली आनी तिच्यो गरजो तिणें सुदारसून वेल्यो. पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयलें जाल्यार देव आनी इस्रायल परजे मदलो संबंद असो गरजे वेळार आनी केदळा देवाचें हजीरपण इस्रायल परजेक जाय म्हणून देवाक बगलें. देव इस्रायल परजेन आपोवचे खातीर राखून रावूंक ना, तो तांच्या इस्रायल परजेच्या जिणयेंत मेतेर जालो आनी आपणाक कितें करूंक आसा, कितें फाटींबो दिवंक आसा तें ताणें केलें आनी आपणाचें देवपण, आपणाचें हजरपण व्यक्त करून देवान आपणाची काकुळत त्या मनशांक दाखयली. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांतलो पयलो विशय, गरजे वेळार आमी एका व्यक्तीच्या गरजेक पावचे एक काकुळतेचें पयलें आनी वर्तें रूप म्हणलें आमी समजून घेवया. दुसरें जावन म्हाका भाव भयणीनो, त्या काजाराच्या माटवांत उणेपण आसलें. तें उणेपण मोरयेन गाजोवंक ना, गुटान तें उणेपण सारकें करूंक प्रयत्न केलें आनी थंयसर कितें अनाहूत जावं येत आसलें तें सगळें तिणें सुदारसून वेलें. मोगाळ भाव भयणीनो, उणेपण उखलून दाखयनासतना तें उणेपण सारकें करून मनशांची मान मर्याद राखचे काकुळतीचें आनी एक वर्तें रूप. आनी हें मोरये मायेच्या जिणयेंत तावन आमी समजून घेवयेत. थंयसर वायन उणो पडलो आनी वायन उणें पडचें म्हळ्यार व्हडली एक नलिसायची गजाल त्या काळार, जेजूच्या काळार. आनी ही परिस्थिती समजून घेतिल्ली पयली व्यक्ती मोरी माय. आनी जेजू लागीं मात्र तिणें येवन सांगलें, तिणें कांय घासोवंक ना, हांगासर वायन ना म्हूण सांगून कांय दुसरीच तेजी परिस्थिती तिणें रसूंक ना. ती गेली आपणाच्या पुता लागीं विनंती करून म्हणाली, पुता तांचे लागीं वायन ना. उणेपण आसलें सारकें करयेत जाल्ल्या व्यक्ती कडेन वचून तिणें सांगलें, उरल्या कडेन सांगूंक ना, कोपरो करतल्या व्यक्ती लागीं तिणें सांगूंक ना. पूण कोण त्या परिस्थिती समजून उणेपण सारकें करता तसल्या लागीं वचून मोरयेन सांगलें आनी सगळें उणेपण भरती करूंक तिणें प्रयत्न केलें. इतले अपुरबायेचें चिंतप मोगाळ भाव भयणीनो. आज आमी माध्यमाच्या काळार आसा. TV, WhatsApp, Facebook आनी विविध माध्यमां
खंयसर जालें इल्लें उणें पळोवन व्हडलें करून सांगची एक काली ती आयच्या संवसाराची. कोणाचेय तें जावं, धार्मीक भाव भयणीचें जावं, फिरगेच्या लोकांचें जावं, आमच्या समाजेंत कोणीय एकलो सुकोवन पडलो जाल्यार ते गुटान सारकें करचे बदलाक तें 4 गांवांक वाजोवन ताची वीद वावळी करची संस्कृती आयच्या काळाची. एकंदीत जावन काकुळतीचें रूप न्हय मोगाळ भाव भयणीनो. आज आमकां मोरी माय सांगता, उणेंपण म्हज्या जिणयेंत आशेत, उणेंपण आमच्या कुटुंबाच्या भाव भयणींतय आशेत, उणेंपण आमच्या वाड्यान जी येतल्या व्यक्तींतय आशेत, उणेंपण आमच्या फिरगजेंत आशेत, उणेंपण आमच्या ह्या सकतय धार्मीक भाव भयणींतय आशेत. आमची जबाबदारी न्हय तें उणेंपण उखलून दाखोवन 4 गांवांक गाजोवन ताची मान मर्याद होगडावची, वाऱ्यार उबोवची. बगार तें उणेंपण सांगाचें सारकें करूंक जातेल्या व्यक्ती लागीं आनी अशें सगळ्यांची मान मर्याद राखून व्हरून आमी एक जबाबदारी आसलेले व्यक्ती म्हणलें समजून घेवचेंच काकुळतीचें आनी एक भोव उंचलें रूप. मोरयेमाये तावन हो शिगून आमी शिकया आनी त्या दळा आमची जिणी भाग्यवंत जातली. आमची मान मर्याद राखूंक आमी प्रयत्न करतले हांव त्या दळा आमी हेरांच्या व्यक्तित्वाक मान मर्याद दिवंक आमी शकतले हांव. तिसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो, काकुळतीचें आनी एक रूप देवाचें उतर आयकूंक प्रेरण दिवचेंच काकुळतीचें आनी एक रूप म्हणून आमी सांगयेत. मोरयेमायेन इतलेंच सांगलें साकरांक, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. जेजू कितें सांगता तें तुमी करा. मोरयेन देवाचें उतर तिच्या जिणयेंत आटयलेलें. जायत्या संदर्भार देवाचें उतर ती कांय समजूंक ना आनी ह्या वेळार काळजान जगोवन दवरून तेणें नियाळ केलो. आनी आयच्या दिसा मोरी माय साकरांक सांगता, देवाचें उतर जिणयेंत गरजेचें. कळीत जायनासलेल्या संगती विशयेंत देवाच्या उतराक आमी कान दिता आसतना जायत्यो संगती आमच्या जिणयेंत बदलातात. तर मोगाळ भाव भयणीनो, एका व्यक्तीक देवाचें उतर आयकूंक प्रेरण दिवचें आनी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक आदार दिवचेंच काकुळतीचें आनी एक उंचलें रूप म्हणलें आयच्या दिसा आमी समजून घेवया. 3 संगती आयच्या दिसा आमी उगडास दवरता आसतना दुसरो भाग अशें आमी नियाळ करया. जर तर आमी काकुळतो दाखोवचे व्यक्ती जाता जाल्यार आमच्या जिणयेंत कितें जाता? मोरये माये बरी आमी काकुळतीचे व्यक्ती जाता जाल्यार आमच्या जिणयेंत व्हडलें एक अजाप घडटा. काना शहरांत तितलेंच घडिल्लें. मोरये मायेच्या त्या हजरपणा मुखांतर तिणें गरजेक पावलेल्या मुखांतर थंयसर काजाराच्या माटवान व्हडलें एक अजाप जालें. आमच्याय जिणयेंत मोगाळ भाव भयणीनो, जर आमी काकुळत हेरांक दाखयता तर आमच्याय जिणयेंत व्हडलें एक अजाप जातलें. पूण हें व्हडलें अजाप जायचें जाल्यार थोड्यो संगती आमी उगडास दवरचे. त्या काजाराच्या माटवांत उदक आसलेलें वायन करून थोडो वावर करूंक आसलो. त्या काजाराच्या माटवांत 6 मांडे आसले आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ते 6 मांडे खाली आसले, कांय नासलें तातूंत. आनी तें जेजून अजाप करचें जाल्यार ते 6 मांडे उदकान भरूंक आसले, उदक तातूंत घालूंक आसले. देखून जेजू म्हणटा त्या खाली आसल्या मांड्यांनी उदक भरा. खांट पर्यांत सेवकांनी वा साकरांनी त्या मांड्यांत उदक भरलें. उदक भरल्या उपरांत मात्र जेजून अजाप केलें. हें गरजेचो विशय आमी समजून घेवचो जालो. जेजून वचून ऑप्शन्स तें अजाप करूं ना. साकरां लागीं उदक भरूंक सांगलें. उदक भरल्या उपरांत जेजून अजाप केलें आनी थंयसर व्हडलें एक अजाप जालें. मोगाळ भाव भयणीनो, हे 6 मांडे आमच्या जिणयेंत भोव गरजेचे. हे 6 मांडे आमी भरल्यार मात्र आमच्याय जिणयेंत अजाप जाता. हे 6 मांडे आमच्या जिणयेंत खंयच्याक आमी सरी करयेत अशें हांवें चिंतप आटयलें. हे 6 मांडे आमच्या जिणयेचे जावन आसात. 5 विस्वे आमचे पंचेंद्रिय हांवें म्हणटा आनी 6वो मांडो जावन आसा कॉमन सेन्स. 5 विस्वे आसात
दोळे आमी पळोवंक वापरचे, कान आमी आयकूंक वापरचे, नाक आमी परमळ घेवंक वापरचे, कात स्पर्श समजून घेवंक भोगूंक आमी वापरचे, आनी कॉमन सेन्स आनी एका उतर आमी सांगचे जाल्यार अक्कल वा सामान्य बुध ही आमच्या जिणयेंतलो सवो मांडो आमच्या जिणयेंत कांय पुनी इल्लीशी बदलावन जायचे जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां एक तत्वशास्त्रांत अशें शिकयलेलें आसा, हे पंचेंद्रिय आमी आमच्या जिणयेंत आसो, दे आर द सोर्सस ऑफ जेन्युइन नॉलेज. ह्या 5 पंचेंद्रिया मुखांतर जायती जाणवाय, जायती समजणी, जायते इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा. आनी तें मेळिल्लें इन्फॉर्मेशन सारकें जायचें जाल्यार एक सामान्य बुध आमकां जाय, कॉमन सेन्स आमकां जाय. मेळिल्लें इन्फॉर्मेशन सारक्या रितीन वापरचें जाल्यार एक अक्कल आसलें मनीस आमी जाय. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आज एक मोठो नियाळ आमी करया. जर तर हे स मांडे खंयच्या व्यक्ती खंयच्या संगतींनी आमी भरून आसा. पयलो मांडो आमचे दोळे. हे दोळे आमची जिणी भरसो एक व्हडलो मांडो. त्या मांड्यांनी उदक भरलेलें बरी. म्हज्या दोळ्यांत तावन हांव कितें म्हज्या जिणये भितर भरून आसा. बरें भरता जाल्यार बरेंच म्हज्या जिणयेंत आनी काळजांत भरून देंवता. जर तर ह्या मांड्या मुखांतर हांव वायट म्हज्या जिणयेंत भरता तर म्हज्या जिणयेंत अजाप जावंक साध्य ना. दुसरो मांडो मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे कान गरजेचो वांटो. आनी हो कान आमच्या जिणयेंत जाय. प्रत्येक रितीन आमी आमच्या जिणयेन कितें आयकता. जेजून म्हणलेलें आसा, जो कोणाक कान आसा तो आयको. आमच्या जिणयेन कितें आमी आयकता, कितें आमी आयकोंक कशी व्हरता. मे बी थोडे फावटी आमी सांगचें आसा खबरो करता म्हूण सांगून आमी आयकल्ल्या संगती विशयन उलोवचें. देखून सारकें आमी आयकनासतना एकाक 4 गुंतून आमी सांगलें जाल्यार आमच्या जिणयेंतलो हो मांडो तो वायट जाल्ले बरी. ह्या मांड्यान सारकें काम करिना तर जाल्यार आमच्या मतीं कांय नवें चिंतप येना. देखून आमच्या काना विशयंत इल्लें जागृत रावूंक मरी माय आज आमकां उलो दिता. कितें आमी आयकता, कितें आमी आमच्या काना मुखांतर समजूंक व्हरूंक आमी प्रयत्न करता, तें आमच्या जिणयेंत हेरांच्या जिणयेंत प्रभाव घालता. आनी आसा आमचे नाक. जायत्या रितीचो परमळ हे नाक आमकां दिता. आज मोगाळ भाव भयणीनो, संस्कृती आसा, त्या संस्कृतेक आमी म्हणटा खावगी संस्कृती, फास्ट फूड कल्चर. आनी हे फास्ट फूड कल्चर इतलें आमच्या जिणयेन भरोवन गेलां गी. आनी आमची वाडावळी वेगी, आमची भलायकी वेगी पाड जाता. आनी सगळें पॅकेज ते वट्टूक येता. फास्ट ग्रोथ, फास्ट रिटायरमेंट आनी फास्ट डेथ हे सगळे सांगतात येता. आज आमच्या नाकाक विविध रितीची कानांची रूच आनी विविध रितीचो नमुन्याचो परमळ आमच्या जिणयेंत आज दाट घालूंक शकला. आनी तेय आमच्या जिणयेंत एका रितीचो प्रभाव घालता आनी बरें आनी वायट करूंक शकता. चवथो मांडो आसा आमची जीब. हाच्या विशयन हांवें सांगचें म्हणून ना, आमकां कळीत आसा कितली वळवळी, कितली बरी म्हणून. तुमकां वाचूंक पुरसत आसल्यार जाकोबाचें पत्र वाचा, अध्याय 3, सगळें जिबे विशयन सांगलां थंयसर. जीब कितली मारेकार आनी कितली बरी, कितली विकाळ आनी कितली पवित्र, हें सगळें थंयसर सांगलां. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आमच्या जिणयेचो हो एक मांडो आमी बऱ्या रितीन वापरूंक प्रयत्न करचे, त्या दाणा मात्र आमचें जिवीत पवित्र जाता. जायत्यो संख्या आमच्या जिणयेन पाड जावच्यो आमच्या उलोवण्या वरवीं. जिबेक आसली तितली सकत तालवारीक नांकय. मारलो मार तो काडयेत, पूण उलयलेलें उतर तें 1000 वर्सां म्हणसर उरता म्हणलें कोणी एक सांगलेलें आसा. देखून आमच्या जिबे विशयन इल्लें जागृत जावया. आनी आमची खात स्पर्श होय भोव गरजेचो. आमकां एका रितीचें बोगाप वा एका रितीची कणवळाय
दयाळाय आमकां मेळाची जाल्यार एका रितीची बोगणां आमच्या जिणेंत आसूंक जाय. आमची बोगणां, आमची कात ही बोगणां आमकां दिता. खंयच्या रितीची बोगणां आज आमच्या जिणेंत आमी इट घालता हें भोव गरजेचें. आनी निमाणें जावन आमी सांगलेलें आसा, सामान्य बुध, कॉमन सेन्स हो सोवो मांडप. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे दोळे जावं दी बिरमतीचे, आमचे कान जावं दी सत आयकोवचे, आमची परिस्थितीचो परमोळ घेवचे नाक आमकां दिवं दी, परिस्थिती समजून घेवचे तसलो मोगाचो स्पर्श आमच्या कातीक मेळोवन दी, बरें उलोवची जीब आमची जावं दी आनी सगळे संगती बऱ्या रितीन कार्यगत करची सामान्य बुध देव आमकां दिवं दी. तर मोगाळ भाव भयणीनो, हे स मांडे आमी भरची जबाबदारी आज मोरी माय आमकां दिता. जर तर हे स मांडे आमी ह्या बऱ्या संगतींनी भरता, व्हडलें अजाप आमच्या जिणेंत जाता. हे स मांडे आमी खदण उदकांत वा दुसऱ्या संगतींनी आमी भरलें जाल्यार तें अजाप जावचें ना, वीक जावन परिवर्तन जाता. पयलें आमचें जिवीत नाश करता आनी हेरांचें जिवीत नाश करूंक पावता. देखून मरियमायेच्या वा काजाराच्या माटवांत हे स मांडे खंयच्या रितीन वावर करतात. आमच्याय जिणेंत हे स मांडे वावर करून दीत आनी आमचें जिवीत पवित्र करून दीत म्हणून आमी मागया. अखेर करच्या फुडें मोगाळ भाव भयणीनो, हें वर्स आमच्या दियेसेजेंत मनशा जिवाक मोल दिवचे वर्स म्हणून प्रगट केला. मनशा जिवाचे मान आनी गौरव आनी मनशा जिवाचे हक्क उखलून धरचे तसलें एक वर्स. मनशा जिवाक मान दिवचे म्हळ्यार काकुळतीचे आनी एक पयलें आनी मुसलें रूप. एका मनशाक जियोंक सोडचे आनी एका मनशाच्या जिवाक मान आनी गौरव दिवचो आनी ह्या मनशाचो जीव राखून व्हरूंक आमी करचे सर्व प्रयत्न. मोगाळ भाव भयणीनो, काकुळतीचे आनी एक पयलें आनी मुसलें रूप हाचे की व्हडली काकुळत ना. जर एका मनशाच्या जिणेंत काकुळत आसा आनी एका मनशाचो जीव राखून व्हरूंक तो प्रयत्न करता. काकुळत आसलेलो मनीस केन्नाच आनी एका मनशाच्या जिणयेक लुकसाण जावचें तसलें खंयचेंच तो जिणयेंत करना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज मनशांचो जीव तो एक चिल्लर जावन गेला. आमच्या गांवांत आसूंक पुरो, आमच्या शेजारा आसूंक पुरो, मनशांक मारचे, मनशांक फारचे, मनशांक विकचे वा मनशाच्या जिवाक हल्क करचे वा मनशाचो जीव रिस्केर घालचे तसले जायत्यो संगती आमच्या भोवाऱ्यास घडून आसात. आमच्या गांवांत मनशातींक चड मोल आसा, मनशाच्या जिवाक तितलेंय मोल ना. आनी असल्या परिगतेंत आमी जियेत आसतना हें वर्स मनशा जिवाक मोल दिवचें वर्स म्हणून प्रगट केलां आसा. मनशा जिवाक मोल दिवंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबांत उपजुमच्या भुरग्यांक तांचो जीव राखून व्हरूंक आनी तांकां एक सोबीत फुडार बांदूंक आनी आमच्या भोवारी आसलेल्या खरी एका जिवाक मोल दिवंक हें वर्स आमकां प्रेरण दिवं दी आनी काकुळत ह्या मुखांतर व्यक्त करूंक आमकां आदार जावं दी. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्यो थोड्यो संगती जर तर आमच्या जिणयेंत आमी करता जाल्यार मोरये माये बरी आमी काकुळतीचे व्यक्ती जातले हांव आनी काकुळत आमच्या जिणयेंत जियोंक आनी ती हेरांक परगट करूंक आमकां साध्य जातलें. मोगाळ भावां भयणीनो, ही कुटुंब जावन हांगासर जमल्या आसा. सर आमच्या गरजां खातीर बापा लागीं आमची प्रार्थना आमी उबारुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, मागता आमी पवित्र सभेचे मुखेलपण चलोवन वरच्या सर्व मान्यवरां पासत. सर्व मान्यवरांनी आपल्या ताब्यान आसच्या परजेक भावार्थान वागोवंक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तांकां सर्वांक बर म्हूण मागता हांव. आमचे वागणे मानून तुगे
विविध धर्मांचो लोक वस्ती करच्या आमच्या भारत देशाच्या सर्व राजकीय मुखेल्या पासत मागता. तांणी आपणाच्या स्वार्था खातीर वावर करिनासतना लोकांचे उदारगते खातीर वावरून एकवटाचे माया मोगाचे शांतीचे राष्ट्र बांदूंक जाय असती कृपा दी म्हूण मागता. आमचे मागणे मानून तूं घे. आमच्या फिरगजींतल्या सर्व भुरग्यांक युवका युवतींक काजाऱ्यांक आनी प्रायस्तांक तुज्या गोपांत घे. आमी सर्वांनी बावार्थान थीर रावून तुज्या पुता जेजूचे खरे साक्षी जावन फिरगज विगारा सवे मेळून एक बळवंत बावार्थी फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. आमचे मागणे मानून तूं घे. आमच्या कुटुंबांतावन परगांवांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबादारांक तशेंच मिसांव गांवांनी आसच्या सर्व मिशनरींक तुका समर्पण दिता. तांच्या हर एका मेटांनी तूं तांकां राख आनी तांच्या कामान तांकां जैत समाधान बरेंपण लाभय म्हूण मागता. आमचे मागणे मानून तूं घे. आमच्या फिरगेस कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर आमच्या भाव भयण्या बसत मागता. तांकां तुज्या गोपांत घे. तांची पथकां मोक्षी आनी तांचे आमार जिवितांत तांकां वांटेली कर म्हूण मागता. आमचे मागणे मानून तूं घे. बोगाळा बापा मागता आमी आमच्या फिरगेजेंत आमी हातीक दवरलेले हर एक येवजना पासत तुज्या आशिर्वादान आनी कृपेन ही येवजना वेळार पंथा पावोवंक तूं फावो कर. तशेंच आमच्या हर एक येवजनांक फाटीमोग दिवच्या दानीचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां घाल. तांचे उदार मनान तूं दोडत्या बापान प्रतिबळ लाभय म्हूण मागता. आमचे मागणे मानून तूं घे. आमच्या फिरगजीच्या गवळी परिशद आनी सर संघ संस्थांनी आपली सेवा दिवच्या हर एक संद्या पासत मागता. फिरगजीच्या उदरगते खातीर निस्वार्थपणी सेवा दिवंक तांकां तूं फावो कर. तांच्या सेवेच्या आदाराक दोडत्या मापांनी तांकां तूं आशिर्वादांनी भर. तशेंच तांणी हाती घेवच्या हर एक कामांचेर तांकां यशस्वी लाभय म्हणून मागता. आमचे मागणे मानून तूं घे. उतर प्रायेन तशेंच विविध पिडेंत कश्टांच्या आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या सर सांद्या पासत मागता. तांकां तांची पिडा बेजाराय आनी एकसुरपण सोसूंक बळ लाभय म्हणून मागता. तशेंच तांची जतन घेवच्या तांच्या कुटुंबादारांक तुज्या बेसावांनी बर म्हणून मागता. आमचे मागणे मानून तूं घे. एक घडीभर माऊनपणी आमच्या कास्की तेसावा पासत आमी मागता आसतना आमच्या भुरग्यांचो प्रत्येक रितीन आमी उगडास काडया. तांच्या बऱ्या फुडारा पासत आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा मरयेक आमची आवय कन्न दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तिच्या आसऱ्या काल आमी जियेत आसतना तिचे बरी जावं हेरांच्या गरजांक पावोवंक आनी बरें व्यक्ती जावंक तूं आमकां आदार दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. स्वीकार कर बापा कानिको आमच्यो भुरग्यांनी तुज्या संतोष
स्वीकार कर बापा काणी गो आमच्यो भुरग्यांनी तुज्या संतोषान दिवच्यो मोगाळ बाबा बहिणीनो हे आमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवंकार मायेतावन जल्म घेताना तेचे अवंकारपण विबाडूंक ना पूण पवित्र रितीन तें पवित्र केलें आनी आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मिर्सीन मायेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकनताव तुका वंदिताव तुजी कीर्ती परगडताव. आपल्या अवंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो धळपार तुजी तोर महिमा वाकनतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उसगी तुका जय 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 जय. उसगी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उसगी तुका जय 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 जय. उसगी तुका जय जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी रचना तुका वाकनता कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदें ती तावन आसता ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परसा तूं जमयता साय देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीच्या वंजतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी खराराचे हे रगात पातकांचे भक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सगुत परगटुया Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novia yetolo Jesu novia yetolo बापा आमचे सोडवणे पसो तुज्या पुतान ससलेल्या कस्ता मरण असो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी सगत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भुभाग्यवंतांक वार मुरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसारात शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाड सुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे खनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या रासांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोश जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगता
त्यास जेजू तै पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताने शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस मोठो आमची माता बोगस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार, आमच्या बापा आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशानात रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सदय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कशे परमाने तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सौभे आसो. माया मोगासान एक वडाचो गोसांग एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे आकार दिले, आमची काकूक देवाची शेळी संसाराचे आकार दिले, देवाचे शेळिये संसाराचे आकार दिले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हे देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती काकुळतीचे व्यक्ती जावंक आमकां पावणे दिवची. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सभागी. किरकोळ या पाप्याची
बस एक आशा जेजू तुका सेमची ये जेजू काळजात म्हज्या वाट रगता तुजी वेगीये जेजू पुण्यार भूतांब यज्ञाची काळजांत हांव नरकाचें गीत गायता सोम्या जेजू आमच्या रायाक वंदिता काळजांत हांव नरकाचें गीत गायता सोम्या जेजू आमच्या रायाक वंदिता सर्गी उड्या दादोस आमकां केल्याय पवित्र उतरा दैवीक जिवीत दिलाय आत्मीक कृपा काळजांनी वाडयल्याय तुज्या मोगाक साक्षी उक्तें लायलाय काळजांत हांव नरकाचें गीत गायता सोम्या जेजू आमच्या रायाक वंदिता बाकी तरी आमकां तूं सांडिनाय सोडवून करून निर्जन मांडून हाडल्याय अपरिमी मोग तुजो नियाळटा तुजी काकूट दयाळाय वाखणटा काळजांत हांव नरकाचें गीत गायता सोम्या जेजू आमच्या रायाक वंदिता काळजांत हांव नरकाचें गीत गायता सोम्या जेजू आमच्या रायाक वंदिता कणवळ्या बापा भगवंत ओंकार मरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारताव तेच ओंकार मायेची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवंदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां करपा दी हें आमी मागताव तुज्या पुता जेसूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सपोतवे दारदेव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार भाव भयणींनो आमच्या फिरगजेचे वार्षिक फेस्त ह्या फेस्ताच्या मिसांत वांटयले जाल्ल्या सोर्याजकांक धार्मिकांक फिरगजगारांक सोयऱ्यांक परप्रथम जावन बागी नवे वर्स मागता आमच्या फिरगजेच्या पात्रोनाचे विशेष रितीन पात्रोनाचो उडास काडन मेर्सेन सायबिनीक मान करून तिचे मरिफात देवान आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर आनी वैयक्तीक रितीन आमच्या हर एकल्याचेर वतुल्ल्या सोर कृपे देण्या आनी बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां पाटयली तुमकां सुमेस्तांक बरें संतोश भरीत फिरगज फेस्त मागता आयच्या फेस्ताच्या मिसाचो प्रधान याजक मानादेक बाप मॅक्सिम डिसोजा प्राध्यापक जेप्पो सान जुजे सेमिनरी मिसार मेर्सेन बाये बरी काकुळतीची व्यक्ती जावंक फेस्ताचो संदेश आमकां दिला पर मॅक्सिम तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वाराड्या सोवेकार वार मानादिक दोतोर जे बी सल्डाना बाप आमच्या फेस्ताच्या संभ्रमाक हजर आसा मिसा पयले मानाच्यो वाती तांणी वांटल्यात
वाराड्या सोवेगार वार जावन वाराड्याच्या याजकांक गोवळीक वावर करूंक वाराड्या मट्टार फिरगजे मट्टार मार्गदर्शन दिता फादर जे बी तुमकां देव बरें करूं. आमचो वाराडो मंगळूर दक्षिण वाराडो आमच्या फेस्ताच्या संतोशांत वांटेले जावं आमच्या वाराड्याच्या सौर फिरगजांचे याजक हांगासर आसात. सौर याजकांक तुमच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वाराड्यांतले ऋषी वनांतले याजक हांगासर आसात. फिरगजेचे दोग याजक हांगासर आसात. बरेलीचो एकलो याजक आमे मोळ फिरगजेचो बरेली दियेसीन वावर करचो हांगासर आसा. दियोकोन हांगासर आसात. हांकां सुमेस्तांक फिरगजेच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो पाणीर फिरगजेंत व्हडलें फेस्त आचरण करच्या वक्ता हजर असल्या सर्व याजकांच्या तर्फेन फिरगज विगार बाबडेनी सुवारिसाक धर्मीक भयणींक आनी तुमकां सोमेस्तांक फेस्ताची परबी पाठयता. पाणीराक येवचें म्हळ्यार आमकां व्हरतो संतोश. पाद्र्या भांगा एनावन्समेंट करता आसतना म्हज्या मोतीक फिरगजे विशयान जायतीं चिंतनां पाशार जालीं. आमच्या सगळ्या मंगळुरांत आशिल्ल्या आस्पत्र्यां पैकी व्हडल्यो व्हडल्यो आस्पत्र्यो हांगासर आसच्यो. ह्या फिरगजेंत आशिल्ल्या तितलीं कॉवेंतां आनी खंयच्याय फिरगजेंत नात. एलोशियस कॉलेजींत हांव सुरू करन कांकणाडी आस्पत्रे पर्यंत आनी कॉवेंता सकट सांगाता घालतना एक मिनी वॅटिकन म्हणल्यार बरीच म्हाका भोगता. विगारा सांगाता मोठो वावर दिवच्या सकट धर्मीक मेळांचो धर्मीक भयणीचो हांव उडास काडटां. सांगाता नवी गवळीक मंडळी जाल्या. राजकीय संगतींनी सामाजीक संगतींनी आमी खंयच्या खंयच्या पार्टींत आसल्यार वडना. फिरगजेंत गवळीक परिशद सांगाता मेळोवन आमी खंयच्याय कुशीन आसल्यार फिरगजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आसा म्हणलें एक स्पश्ट चिंताप मोतींत आसूं दी. आमचे माये देवभूताचे माये अज्ञान सतात मागून चलता आमकां तूं शिकय. आमचे माये देवभूताचे माये अज्ञान सतात मागून सदा आमकां तूं शिकय. देवकुशेकार जाली जेजू आवय जाली. देवकुशेकार जाली जेजू आवय जाली. हस्कत आमी तुजी भुरगीं आमकां तूं चलय. हस्कत आमी तुजी भुरगीं आमकां तूं चलय. बरी आमची माये देवभूताचे माये अज्ञान सतात मागून सदा आमकां तूं शिकय. आमची माये देवभूताचे माये